गायक खेडेकार जॉन फर्नांडीस, पांडुरंग फळदेसाय, अमेलिया डायस आणि एंथनी फर्नांडिसाचो भोवमान जालो. की गोयचे मातयेंतले वाद्य जर कितें जर आसचें जाल्यार तें घुमट आसचें आणि त्या घुमटाक एक गोयचे हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट म्हणून तें डिक्लेअर जावपाक जाय अशें म्हज्या मनान आयलें. आणि आज नंतर 2 वर्सां आमी 26 अभ्यास केले नंतर म्हाका दिसता हांवें गोंयच्या विधानसभेच्या फ्लोराचेर सुद्दां हांवें नमूद केल्लें आसा की येणाऱ्या काही दिसां भितर आमी ह्या घुमटाक एक गोंयचें हेरिटेज वाद्य म्हणून आमी डिक्लेअर करतले. म्हाका दिसता तो दीस चड पयस ना. 28 ऑगस्टाक आमची कॅबिनेट जावपाची आसा आणि त्या 28 ऑगस्टाक कॅबिनेटांतल्यान ताका आमी एप्रुवल घेतले की घुमट हें आमची गोंयचें हेरिटेज वळख जावन आसा. आणि त्याच दिसा म्हाका दिसता घुमटाक एक नवी भरारी येतली अशेंच आजचे हांव तरणाट्यांक सांगपाक सोदतां. घुमटकाच गोंयभर घुमत रावचो म्हूण प्रुडंटान लकी ड्रॉ वरवीं 50 वयर घुमटां वांटलीं. Ghumot can be played with any kind of music. We don't have to be rigid and say we will just play at Chaturthi or we'll play for Zagor or we'll play for Mando. Ghumot is a percussion. It's the rhythm and it's the rhythm of life. You can play it with anything. Let's do Ghumot with jazz. Let's do Ghumot with Latin American. Let's do it with Bollywood. It can be done. So let's keep it alive. And this is a good start. And I wish you all the best in your learning of the Ghumot. Bureau Report, Prudent.